लागून ह्यो ॲक्सिडंट जाला असं तुमकां दिसता? आता ताजेर निष्कर्श काडपाक सांगू शकना, पूण एकंदरीत ही गाडी एक फास्ट स्पिडीन आसतली आणि कंट्रोल गेल्या कारणा खातीर हो एक्सिडंट जावं शकता आसतलो अशें तरी सांगूं येता. कारण हो प्लेन हायवे आसा आनी हांगा खंयसरूच ऑब्स्टेकल अशें कांय ना. पूण एक गजाल हांगा सांगू शकता की हांगा खांबे आसा, फ्लायओवराचें काम चलता आनी ह्या अनुशंगान हांगा गाडयोय पार्क जाता कारण हांगा रेस्टॉरंटाय आसा. सो ह्या अनुशंगान हांव ट्रॅफिक पुलीस आसा पळय पेडण्याचो ताका विनंती करूंक सोदता की हांगा एक तरी पुलीस डिप्लॉय करचो, कारण हांगा येरादारी चड आसा, फुडें काम चलता आनी जे पर राज्यांतल्यान जे गाडयो घेवन येतात तांकां ह्यो रुटाची खबर नासल्या कारणान सुसाट वेगान येतात. सो हांगा एक पुलीस डिप्लॉय केल्या कारणान जे येतले आनी असले एक्सिडंट जावपाचे कमी जातले. सो एक रिक्वेस्ट आसा ट्रॅफिक PI की हांगा एक पुलीस तरी डिप्लॉय करचो. जेन्ना पयलीं हांगा जंक्शन जालें तेन्ना हांगा पकडटाले ते काम जालें पळय, सायनबोर्ड फुडें आसा. एक्चुली काम जेन्ना स्टार्ट करता 100 मीटर फुडें एक सायनबोर्ड घालचो आसता की फुडें बाबा काम सुरू आसा म्हणून. हांगा तशें ह्या कंपनी कडल्यान कांय ना, ना सायनबोर्ड ना इंडिकेशन ना की फुडें काम चलता. लोकांक कशें कळटलें? सो म्हाका दिसता की सायनबोर्ड जो आसा हो सायनबोर्ड 100 मीटर फुडें एक सायनबोर्ड लावचो, जेणे करून फुडें काम चलता हे येणाऱ्या गाडयेच्या ड्रायव्हरांक कळटलें आनी वेग जो आसा ह्यो नियंत्रण करच्या खातीर तांकां हेल्प जातलो आनी एक्सिडंटूय जावचे ना. आमी आतां राष्ट्रीय महामार्ग 88 परसकडे आसात. आयज दनपारां 1:30च्या सुमाराक पुण्यासून कपल येताले गोंयच्या वाटेन सारकें आनी ताचो हांगा जी परसकडे जे जंक्शन आहा थंय ताचे पयलीं एक सुमार एक 25 मीटर पयलीं एक एक्सिडंट जाला. कंट्रोल केन्ना जाल्यार एक लायटीचो पोल सबन गेले सकयल गेले आनी भितून एक कपल आशिल्ले सारकें सिरियसली इंजर्ड जाला आनी तांकां आत्ताले ताचें नांव गांव आजून कळूंक ना. ताचें पुणेचें रजिस्ट्रेशन ही गाडी पुणेची आहा, ताच्या लागून पुणेचें आसूंक जाय अशें दिसता. हे एक्सिडंट हेका लागून जातात की हांगा फ्लायओवर थंयचें काम सुरू आसता. कदाचित तें काम वयर फुडें जें आहा तें पळोवन ताणें ब्रेक लायलो आसलो आसूं येता आनी ताका लागून कंट्रोल करतना ताचो एक बॅलन्स आपलो कंट्रोल गेल्लो आसूंक जाय अशें दिसता. गाडी हायवे सोडून सुमार एक 10 मीटर भितर सकयल शेताच्या वाटेन गेल्या. पेडण्याचो नांव प्रकाश तवणेकार, गोमांतक टीव्ही.